Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मातशें पुरयात माती घालून तेंपलाली तुमी मातशें भुरग्यांक सांबाळा सेफ्टी दवरात भुरग्यांक थोड्या दिसांनी आमी रस्तो करतले म्हणून आजून रस्तो तेणी करूं ना ती बाय अजून उक्ती येता वयता गाडी सगळी त्या वाटेन पडटात पडलेले मागीर कोणा त्रास ते गाडी पडली आतां सांगो येना दुसरी पाट केन्ना पडटली ती खबर ना गाडी तुम्ही आता रस्तो मातशें नाल्यार ती पत्री पित्री कितें घालून ते मातशें सेफ्टी करात जुवांव लोबो ह्याच्या घराकडे नॅशनल हायवेची प्रॉपर्टी एक्चुअली ती रोड वायंडिंग प्रॉपर्टी तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें रोड वायंडिंग करपाचें त्या टायमार सुद्दां आमी येवन सांगलेलें की बाबा ही रोड वायंडिंग करता हांगा एक बांय आहा पळय ही बांय तुमी तेन्ना मेन म्हणजे बांय पुरया म्हणून सांगलेली पूण तेंच्यांनी तेजेर कांयच दखल घेतली ना आयज हांगा एक इन्सिडंट जाल्लो आहा एक बाबडो मनीस हांगासून वयतालो ह्या हायवे वरसून खंय ना खंय कोण जाल्यार तो जमलो काय कोण जाल्यार कशें कितें कांयच कळना पूण तो हांगा हायवे वरसून जो पडलो तो सोमतोच हेजे बांयन पडलेलो आहा भितर बांयन पडून सकाळच्या 5 कांयच खबर ना तो एक म्हाका दिसता कोणी सांगलो तो पुलीस म्हणून तेजे कडेन पिल्लू घातली तो फक्त ते बांयन ही बांय कमीत 50-60 फीट भितर आहा बांय ती आनी शेजारच्या घरांक सुद्दां कळपाची कांयच हे नासली पूण तेजे पिल्लू घातल्या कारणान तिणें पिल्लूक मारली ह्या आवाजान शेजारीचे सायडीचे लोक आसले ते लोक पिल्लूक खंय वाजता ती पळोवन आवाज सोदीत येले जेन्ना तांकां कळ्ळें की कोण तरी ह्या बांयन पडला म्हणून तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडीक पळयलें फायर ब्रिगेड येयले आनी त्या मनशाक भायर काडलेलो आहा